वीरभद्र जो आसा न्ही तो पयलीं कितके वर्सां पयलीं हांगा आयलो ते सांगूंक जाय. म्हाका दिसता एप्रॉक्सिमेटली म्हाका दिसता जवळ जवळ 200-300 वर्सां पयलींचे आसतलो तो. ही इज फ्रॉम कर्नाटका. म्हाजी ती चवथी पिढी म्हणजे तेज्या पयलीं बाबान जाले, बाबा 53 वर्सां. तेज्या पयलीं तेजो बाप पळय आनी मागीर आजो म्हणजे कोण म्हणजे चार पिढी जाली. ही चवथी पिढी म्हणजे सादारणची 150 वर्सां कंप्लीट जायत येयली आतां. तेज्या पयलीं कोणी केले ते आमच्या म्हाज्या लक्षांत ना. जवळ जवळ म्हाका आतां 23 वर्सां जाली, 23 वर्सां जाली हांव फाटल्यान आसा तेज्या. पयलीं हे प्रभाव हांव पयलीं म्हाजे भाई मामा तो पयलीं करतालो. थंयसून हांव एक इंट्रस्ट म्हणून हांव तेजे कडेन वयतालो आनी ते शिकतालो, ताका हेल्प करतालो, मदत करतालो. हांव वीरभद्राक रंगयता आतां सद्या 21 वर्सां. आतां हेका रंगयता, तेज्याक पयलीं हांव तेज्या बापायक रंगयतालो. जवळ जवळ 8 वर्सां हांवें तेज्या बापायक रंगयला आनी हेका हें 13वें वर्स. वाळवंटी न्हंयच्या कांठार बसलेलो गांव सांखळे आनी ह्या गांवचे एक आदले देवूळ म्हळ्यार विठ्ठलाचें. नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चराचो प्रभाव आसलेले हे देवूळ चैत्र पुनवेक भाविकांनी भरता आनी चैत्रेच्या निमण्या रातीक हांगा वीरभद्र अवतरता. दुबाशांचो देव तेंचो हें तो देव तो. आमी तेका साश्टांग नमस्कार करता पयलीं आनी मागीर तो वयर चडयता म्हणटा म्हाका. देव आमचो मंगेश. आमकां मंगेशीन जर वतलो तर त्यो द्वारपाळ जशे भायर मिनिस्टराचे भायर जसो कोण आसता न्ही बसलेलो ताजें हें दिलें नांव बरोवन दिल्या शिवाय ताका भितर मेळना. तशें द्वारपाळाची भेट घेतल्या शिवाय आमकां मंगेशाची भेट जायना. ताका 3 दीस हें आसता, उपास आसता ह्या मनशाक, भयंकर कडक उपास. रामनवी पासून आमी पयलीं सामकी शिवराक आनी जो निमाणो दीस आसता आमचो म्हणजे चैत्र वीरभद्राचो दीस ते दीस उपास करता आमी. आनी असो जसो जसो दीस लागीं पावता तसो टायम लागीं पावता की एक आंगान एक हें कशें भरता. म्हणजे पयलीं समज तर अशें दिसता अशी विकनेस कशी येता. जसो टायम लागीं पावलो काय तो एक असो पावर म्हणटा आमी पळय तसो एक रेडी जाता. आनी देवाचे ते सगळे गोश्ट ही घडोवन वयता, बरें घडोवन वयता. पार्वती ही ताजी बायल कोणाची, शंकराची. ताजो माव जो आसा न्ही, माव म्हणजे ताचो आजो तो दक्ष. सगळ्या देवांक आमंत्रण करता आनी हो गळ्यान ते सोरोप, हांगा चामडी आनी जटा आनी हे जे आहा न्ही सगळे अवतार समजलें. हें पळोवन तो आपल्या जाव्यांक आमंत्रण दिना. कोणाक? हो तो दक्ष ताका आमंत्रण दिना. हांगा मुख्य सांगणारो CID म्हणटा न्ही तो नारद न्ही भितर. तो नारद येवन ताचे कान फुकता. कोणाचे? पार्वतीचे, शंकराचे बायलेचे. की सगळे देवांक आमंत्रण दिलां आनी तुका आमंत्रण दिवंक ना. त्या बरोबर केन्ना कितें पार्वतीचे देवी भयणीचें लग्न न्ही म्हणटकच ती आपल्या बापायचें आमंत्रण म्हणटा हें करची गरज ना. बापूय न्ही आपल्या बापायचें म्हणटा आमंत्रण मेळचें अशें ना, आपल्या हक्क आहा. हें धरून ती भायर सरता आपूण वचपाक. म्हणजे घो जो आसा न्ही शंकर म्हणटा कितें की तुका वचूंक मेळचें ना, कित्याक आपल्याक आमंत्रण ताणें दिल्लें ना. हें बरोबर आहा. म्हणजे हांगा प्रश्न असो आसा की तूं ना ती आपूण म्हणटली वतली तूं म्हूण ती भायर सरता. शेवट ती कशीच आयकना. भायर सरता त्या वेळार तो ताजो सेवक जो आसा न्ही तो नंदी समजलें. तो नंदीक तिका दिता हाजेर बस आनी चल म्हणून नंदीची. आनी नंदीक सांगता कितें की थंय कितें जाता तितलें आपलो रिपोर्ट सांग. कितें घडटलें तो जाणा न्ही, कितें घडटलें तें ताका फुडें खबर आहा. थंय चल आनी त्या बरोबर ती वता थंय ताजे बरोबर. थंय दरबारान पावले उपरांत सगळे देव मांडलेले आसता, देव सगळे आयिल्ले आसता लग्नाक. सगळे सभेन सगळे कंप्लीट देव कितलेशेच बसलेले आसता. आनी वाटेर ते आर्काड्यार पावपाक तो हो पळयता दक्ष बापूय तिजो
आनी तुका आमंत्रण कोणें केन्ना नासतना तूं भिकाऱ्याचें आनी अशें तशें तशें म्हणून तुज्या आंगार येता आनी धुमाकूळ त्या बरोबर हे सगळे देव हांसता तूं दळिद्री तुजे घो दळिद्री आनी अशें तशें 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 त्या बरोबर नंदी थंयसून उठ्ठा आनी घरा कडेन येता आनी शंकराक सांगता हें अशें अशें जालें आनी ह्या तिडकीन हेवटेन कितें जाता ह्या तिडकीन तांचो होम चलता न्ही त्या होमान ती उडी मारता आनी ती पक्षी जावन चलता कोण पार्वती रूपभद्र हेवटेन हाका जो राग येता न्ही तो हो भयंकर अवतार 11 हें ताजें भयंकर शंकराचें ताणें शेवट सगळें आंगा वयलें हें काडटा जटा बिटा काडटा अशी समजलें आनी जमनीर मारता रागान पृथ्वी बिथ्वी हालता सगळे सबंद जमीन आनी हें तें सबंद तांचो दरबार बिरबार सामको वारें वादळ जावन सगळें 11 हें जाता आनी थंय ती जट्टा काडून तो मारता न्ही त्या भुमीच्या हातून तो राक्षस तयार जाता तो वीरभद्र भुमिपुत्र म्हणटात ताका आनी तो दोनूय तरवारी घेता आनी उबो रावता आनी कितें आज्ञा आसा ती सांग तेदो हो सांगता वच आनी म्हज्या मांवाचें दक्षाचें शीर हाड आनी थंय कोणाकूच दोन नाका वीरभद्र असो करून परत तो वचपाक त्या बरोबर राव म्हणटा थंय शंकर सांगता राव आनी ताच्या फाटीचेर असो हात मारता ती प्रभाव अशें म्हणटात की तो शंकराचो महादेवाचो आशिर्वाद ती तिडकी जी आसा न्ही ती ताजी हात आनी ताका ताणें सांगलेलें आहा थंय जितको तूं जमनीक लागची न्ही तितको तुका डबल बळ म्हाजो मामाचो चलो आनी म्हाजो मावशेचो चलो तेंचे हेल्प घेवन हांव ते तयार करपाक पावता किरण जो मेन कलर जो आसता ऑर जो तेजो शेप आसता तो जो आसा कितली वर्सां जाली तो तसोच हें करचो पडटा सांबाळचो पडटा म्हाका जवळ जवळ म्हाका 35 वर्सां जालीं हांव थंय वयता चैत्रेक रंगयता थंय वयता आमी म्हणजे रावता वचोन म्हणजे इतले पयलीं आमी वचनासले कित्याक आमकांय भंय दिसतालो न्ही ते तलवारी इतल्यो शार्प ते पळोवनूच आमकां मागीर भंय दिसतालो पयलीं आमी रंग आमी घरा कडेन करी आतां सगळें रेडीमेड मेळटा न्हू आमचो प्रकाश नायक आसा थंय रंगयतालो ताणें म्हाका हाडलो थंय म्हणलेलो आपले रंगयता थंय बस कितें दिवंक मेळटलें रंग दिवंक मेळटलो पिशॉल दिवंक मेळटलो सगळे रंग करिना आमी आतां ऑटोमॅटीक ट्यूब मेळटा आतां त्या प्रमाणे ते मचमाटकर बी आसता ते सुके रंग करता आनी करता म्हण ताजी जबाबदारी फुडली जी आसा न्ही फुडें रावणाऱ्याची ती मोठी जबाबदारी आसता पयलीं ताका रंगयल्या उपरांत भवानीच्या देवळा कडेन हाडटा थंय तेजें भद्र बांदता भद्र बांदल्या उपरांत सगळें रेडी करून ताका बाकाचेर उबो करता बाकार उबो केल्या उपरांत तेज्या हातीन वज्रा दुबाशी आमचो आसा पळय तो सगळे तलवारी बी दिता ताका हातीन आनी थंयसून ताका टेबला पासून हे जाय म्हणसर व्हेरी केअरफुली म्हणजे सुयेन सामको सूत घालतात त्या प्रमाणे जपचें पडटा ताका आनी हें काम जें आसा न्ही व्हेरी डेंजरस कारण एक तर ताच्या हातांत शस्त्रां आसा आनी ती धारदार दिल्लीं आसा तेज्या उपरांत रिंगड आसा पळय तें त्या रिंगडाक उजो घालता म्हणजे तेज्या भायरसून तेणें नाचप तें 2-3 रावंड मारता तसो तो आनी परत आसलो असो बाकार वयर येता बाकार वयरसून येयल्या उपरांत तो मागीर तो आपले चलपाक सुरू करता म्हणजे माटवान येवपाक 7-8 रावंड जाता आतां म्हाजे यंग एज म्हणून एक जास्त रावंड जाता एक पयलीं 2 रावंड मातशें कळटा मागीर ती हेतून आसता वाजप सारकें समोर जावंक जाय पूण तसो वाजवणारो धाडशी कोण ना आज माटवानसून येवन तो कितले रावंड मारता ते तेजेर आसा सपोज ते 4 रावंडानूय भार येता तेजेर एकदां 8 रावंडूय येता टोटल 12 रावंड जाता आनी 12 रावंड जाल्या उपरांत तेजें लक्ष वज्रा दुबाशी आहा पळय तेजें फक्त त्या तलवारींचेर हें आसता लक्ष आसता हांव खुणा करता
1 वाजे म्हणून एक म्हणजे एका तालाची मागीर ताजो अंदाज पळयता बोटां दाखयता 2 वाजे म्हणजे टन टन अशें मागीर ताजो अंदाज शेवटचो पळयता कित्याक आमकांय बी टायम काडलेलो नाका सगळेंच हें ते 10 मिनटाचे भितर जावंक जाय 10 ते 20 मिनटाचे भितर जावंक जाय मागीर एकदम फास्ट घालून सांगता त्या फास्ट घालण्या इट इज व्हेरी डेंजरस म्हणजे भायर जो कोण येता पळय ते पयलीं कोणाकच कळपाचें ना जसो टायम वयता पळय की मागीर कोणाक कळना ते तो कसोय धांवूंक शकता आनी तो धांवता म्हणजे कितें हांगासून जवळ जवळ 10 फुटाची उडी मारता वेळ पडलो हाताक मेळणें कठीण म्हणून ते म्हाका पळय हांगार सामके हे आयले समजलें तुमी हांवूय बी म्हाकाय बी हांव हांगा सांगता तुमकां म्हाकाय बी हांगासून थंय पांय दी म्हणसर कलकलता आयका ये समजलें भयंकर भंय दिसता कलकलता थंय गेल्या नंतर एक ग्लास पाणी मारता हांव आनी ताच्या फुडें आयकून घेया थंय जवळ ताका वयर चडटा न्ही आनी पाडंगाक हात जोडटा आनी ताका हात जोडटा न्ही तेजो म्हाका डबल बळ येता आतां तूं कोण दिता तें हांव सांगूंक शकना म्हाका ती तरवाई दिसना आनी तूं कापतलो मारतलो हें कांय एक दिसना हें एक म्हत्वाचें लक्षांत दवर म्हाका कसलोच भंय थंय दिसना कारण म्हणजे अश्यो वता तरवारी ताज्यो अश्यो हांगा वचून वता एक एकदां पळय हाका लागता एक एकदां परू हांगा लागली पांयाक लागता पूण म्हाका ताजें हें दिसता ती म्हज्या मनाक म्हाका दिसता हो म्हाका प्रसाद म्हणून मंगेशाचो पण आमचो सांखळेचो वीरभद्र आहा हेचेर अवसर येता कळ्ळें हो महादेवाचो अवतार आनी हो हांगासलो जो आसा न्ही आमचो बाकीच्या कडेन सगळी कडेन येता हाका एका केंसाक पातूंक जायना डेंजर भयंकर डेंजर दिसता तशें येना आमची प्रथा म्हणजे मोकळीपणा म्हणजे जेन्ना भार येयलोकच ते मागीर ती ते घट धरपाचो हातीन तलवारी आसता आनी ह्यो आमच्यो तलवारी ज्यो आहा ह्यो आदल्यो राण्यांक गेल्यो खूब रिस्क आसा लोकांकूय रिस्क आसा कोण रावता पळय तांकां बी रिस्क कोणा लोकांक तलवारी लागता बाकीचे कडेन खंयच तलवारी दिना बाकीचे कडेन तलवारी खंय दिनात तो खंयचे वटेन धांवूंक शकता कसोय धांवूंक शकता कोणाकूय मारूं शकता आवय बापूय कांय दिश्टी पडना तेजो समजलें पूण ह्यो तलवारी सेपरेट ह्यो त्या टायमाच्यो इतिहासीक तलवारी ह्यो तलवारी त्याच टायमार भायर काडटा आनी परत जो अवसर निभावलो काय तो त्याचो मनीस येवन व्हरता कोणाचो राण्याचो पण तें कितें आसा उग्र रूप सांबाळूंक जाय कोणाक लागूंक जायना वेवस्थीत जात्रा जावंक जाय ह्या खातीर आमी ताजो हें करता आयज पर्यंत देवाचे हितून अशी गोश्ट कांय घडोवंक ना बरें चलता आनी अशीच देवाड मागता की अशी तीच बरें चलची थोडे म्हणटा हें करून आसता हें तें कांय न्ही अशें वारें वयलें हें तें अशें ताचेर हें तें न्ही हो शिगम्यांतलो खेळ न्ही जशें नुस्तें काडून भायर उडोवन हें जाता न्ही तसो तो उडटा एक तासभर समजलें ताजे वचून तुमकां कल्पना येतली की ताजें हें कितें काम म्हणून अर्थात तुमी अशें म्हळ्यार देव थोडे म्हणटा कितें देवा कडेन कशें तुमी वचून ताजें तें तीर्थ जें आसा न्ही महाविष्णूचो देवाचो अवतार हो सगळोच महाविष्णूचो अवतार न्ही दत्त महाराज पाडण हे सगळे महाविष्णूचोच अवतार न्ही पूण ताका क्षम्य म्हणजे तुका शांत करपाक तें तीर्थ मारता आनी मागीर तसो हे जाता आतां हे फुडें हे भुरगे चलयत हे म्हज्यान सांगूं येना न्ही हे भुरगे वेवस्थीत चलले ते आमच्यान सांगूं येना सांग हां